आमचो जो बिझनेस 30 वर्सां जाली आमी करता. म्हाजे पयलीं म्हाजी आजी करताली आनी आजीच्या मागीर हांवें कंटिन्यू केलो. सो हांवें 7 वर्सां आसलो तेन्नाच्यान हांवें हो बिझनेस स्टार्ट केल्लो. दुसरें म्हणल्यार हो प्रॉब्लम जो कोरोनाचो आयलो ताका लागून भरपूर इश्यूज येयलेले आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका जे ट्रॅवल म्हाजे गणपती सगळे पेंटच्यान येतात. सो पेंटच्यान हे मातयेचे आनी आमचे तांबडे चिकट मातयेचे आनी शाडो मातयेचे. सो प्रॉब्लम हो येयलो की आमकां पेंटच्यान जेन्ना गणपती येयले तेन्ना 15 दीस आमकां आमचे जे कामगार आसले जे लोडर्स आहा आनी ड्रायव्हर आहा तांकां 15 दीस आमकां तांकां क्वॉरंटायन करपाक पडलें. ताका लागून तेंचो खर्च वाडलो. तो खर्च आमकां दिवपाक पडलो. ताका लागून म्हाजे गणपतीचे मातशे म्हाका रेट्स वाडोवंक पडले. तो आतां प्रॉब्लम हो जालो की जे कस्टमर्स येता म्हाजे कडेन ते म्हणटा रेट कित्याक वाडला. ते म्हणटा हांव प्रॉफीट काडटा म्हणून. म्हाका तो प्रॉफीट काय ना. प्रॉब्लम म्हाका येयल्लो आहा की तो म्हाका लॉस जाल्लो आहा म्हणून ह्यो गणपतीची मातशी म्हाका रेट वाडोवंक पडली. मे बी 100-200 रेट वाडलेली आहा दॅट्स इट. सो कस्टमर्स खूब त्रास करता. कस्टमर्सांक हो प्रॉब्लम आहा. दुसरो म्हणल्यार की म्हाजे कस्टमर्स गोंयचे आहा, वास्कोचे आहा, मागीर गोंयचे आहा आनी महाराष्ट्रा कर्नाटकाचे बीन आहा. सो ते म्हाका विचारता आमी गणपतीक कितें करपाचें, कशें व्हरपाचें. सो टायम तांकां इतलो मेळना की 15 दीस 20 दीस पयलीं वचून हँडल करपाचें. सो गव्हर्मेंटाक हांव मागता की कितें तरी सोल्युशन काडून लोकांक सांगपाचें कशें हें सेलेब्रेशन कंटिन्यू करपाचें तें. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजे थोडे गणपती आवट ऑफ इंडिया मॅक्सिको बीन वयता. सो तेंचो प्रॉब्लम आहा की आवट ऑफ इंडिया आतां हांवें हो कसो धाडपाचो. सो हांव गव्हर्मेंटाक मागता की प्लीज कितें तरी म्हाका आमकां हेका लागून सोल्युशन काडून दियात. नमस्कार सगळ्यांक. ह्यो गणेश चतुर्थी ह्यो गणपती बाप्पा हेची सण म्हणल्यार कोंकण महाराष्ट्रा सबंद गोंयान तो सण म्हणल्यार मोठ्या दबाज्यान साजरीकरण जाता. हे सगळ्यांक खबर आहा. गणरायाचें आगमन म्हणजे एक उत्सूक व्हड उमेदीन भुरगीं बाळ भोवपाक सगळे कडेन सगळे नाचत गाजत उगटे उजवातीचो वास सुगंधमय सगळे कडेन अशी चवथ आमची साजरीकरण जाता. सो मोठो प्रश्न पडला ह्यो गांवांत. आतां वास्कोचे स्थानीक लोक चडशे सेटल आहा. वास्कोचे लोक खूब जाग्यावयले आसले डिफरंट. म्हाज्या वास्को हांव सांगूंक सोदतां की वास्कोचे लोक स्थानीक आहा गांवांत. जावं पेडण्या जावं मांद्र्या जावं फोंड्या जावं सावड्ड्या जावं मांद्र्या केरी हरमल शिवोले मोर्जी सगळे कडेन. सो ते म्हाका कोणी फ्रेंडान म्हाजे सांगलें तांकां कोणी सांगला खंय बाबा तुमी हांगा येता चवथीक जाल्यार 15 दीस पयलीं या. जाल्यार 15 दीस पयलीं येवप म्हटल्यार मोठो संकट त्या मनशाचेर पडलो. तिणें म्हाजे कडेन हें केलें पांडे अशें कितें करी आमी. तो म्हणपाक लागलो पळय हेचेर SOP येतली सरकाराची. 15 दीस वचप म्हणजे 2 म्हयने पयलीं लॉकडावन आसलो. सबंद सगळे ठप आसले. सो आतां तांकां कंपनीन परतून रिजॉयन केलें आनी कामाक चालू जालें. हालींच कामाक लागले ते 10-12 दीस जाले. आतां परतून समज 15 दीस थंय गेले जाल्यार कंपनीसून ते काडले वतले निलंबीत करूंक शकता तांकां. बाबा तुमी एवरी टायम लिवूच जाय तुमकां निमित जाय. तर हे गणरायाच्या चतुर्थीच्या निमतानी हांगा खंय तरी तांकां गायडन्स करपाची गरज आसा. कितें 15 दीस पेडण्या वचून जावं मांद्र्या वचून शिवोले वचून रावन थंय आमी 15 दीस पयलीं क्वॉरंटायन जावन मागीर चतुर्थी साजरीकरण हे अशें जावपाक म्हणजे शकना. हेचेर कितें तरी SOP सरकारान काडपाची. आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल CM ऑफ गोवा हेणी मातशें हेचेर कितें SOP काडून लोकांक कळीत करचें कशी चतुर्थी साजरीकरण जातली ती. तशेंच वास्को येता म्हणजे वास्को अशे गणपती आहा सड्यार म्हणून निवाड्यार म्हणून वास्को सिटीन सगळ्या वाड्यार सबंद शहराभर अशें म्हाका दिसता निवाड्याय सांगता गजाल म्हणल्यार 800 ते 1000 गणपती आहा. समज 800 ते 1000 गणपती समज विसर्जनाक गेले जाल्यार सारकें एक सांगलें कोणी दोगूच जाण गणपती विसर्जन करतले जाल्यार 800 × 2 केल्यार 1600 लोक जाले. परतून गर्दी तीच जाली. सोशल डिस्टन्सिंग सगळे इबाडले थंय गणपती विसर्जन करूंक वयताना. सो सरकाराक लोकांक आतुरता उरला बाबा ही खंय तरी गायडलायन्स येतले ते फॉलो करतले म्हणून. तेज्या खातीर लोक सगळे चिंतीत आहा. सो हेचेर सरकारान मातशें हेचेर कितें तरी SOP काडून तेचेर लोकांक कळीत करचें बाबा गणपती कसो विसर्जन जातलो, कशे भशेन लोक सकयल देंवतले आनी सगळे कशे भशेन चतुर्थी साजरीकरण जातली. कित्याक अशें ही गणेश चतुर्थी ही गणरायाची सेवा म्हणजे खबर आहा तुमकां. खंय वयर सकयल जाल्यार गणराय तो आमचो सगळ्यांक देव पयलीं कसले कार्य करता आनी गणरायाक याद करता. सो हे गणरायाच्या चतुर्थीच्या साजरीकरण खंय वयर सकयल सेवाक तेजे जावचें न्हू म्हणून हेचेर सरकारान मातसो आपलो निर्णय काळजांतून सांगचो लोकांक ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल गोवन आनी सांगचें. तशेंच नेबर आमचे स्टेटीचे लोक पळय कारवार म्हणटू हे सायडीन बांद्या म्हणटू पत्रादेवी हे लोक चवथीक थंय वयता बेंगुल्ला. सो तांकांय खंय तरी आडमळी येता हांगा वचपाक थंय जाल्यार तांकांय कितें तरी तेणी खंय तरी एक SOP साजरी करून तांकां सांगचें बाबा अशें करपाचें. सो महाराष्ट्र आनी गोंय गव्हर्मेंटाकूय कळपाचें बाबा हांकां चवथीक गाडी हाडली. सो ऑल इट शूड बी डिक्लेअर फ्रॉम ऑल गोवा म्हणजे SOP जातली पळय डिक्लेअर ती सगळ्या गोंयभर आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट नेबर स्टेट म्हणटा तांकां घेवनूच SOP जावन ते लोक आपल्या गांवांत कारवार वचपाचो आनी चतुर्थी आमच्या दबाज्यान
दबाजन करूंक जावपा कारण कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक हो वर्ल्डाक सगळे हालेले आहा ते सद्याक तेचो कहर चालू आहा पूण ह्या कहराक आतां मत दिवपाचो टायम येयलो आहा गणराया ही सेवा तेजी बरी घडोवन हाडया आनी ह्यो कहर जो पसरलेलो आहा ह्यो सगळे नश्ट करया अशें हांव मागता आनी काल सरकारान ह्यो सेक्शन काडलेलो कर्फ्यू सो आतां काडलो म्हटल्यार रोखडी 20 चवथ परतून समज सरकार समज इम्प्लिमेंट परतून सेक्शन 141 करता जाल्यार परतून टायमाची खंय तरी हे जातले एक चिंतीत लोक जातले टायम परतून येयलो हितून हे सेक्शना भितून आनी हे चतुर्थी भितून तशेंच आतां गोंया भायर म्हणजे गांवांत म्हणटा ते खंय तरी एडजस्ट जावंक शकता लोक बाबा 8 पयलीं विसर्जन करपाक पूण वास्को सारक्या शहरान आनी मडगांव सारक्या व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी गणपती काडटा त्यो धाम सो हेजेर खंय तरी सेक्शनाचें उल्लंघन जातलें सो तेच्या पयलीं कितें सरकाराचें कितें फाल्यां जाल्यार चवथ फाल्यां म्हणल्यार आयज तेंच्यांनी सेक्शन काडलें 144 इम्प्लिमेंट केलें लोकांचेर एक प्रसंग निर्माण जाता सो तोय सेक्शनाचेर मातशें सरकारान ते एसओपीन घालून वांगडा सेक्शनान टोटल एसओपी शूड बी डिक्लेअर्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा सेक्शन तेंच्यांनी एक बाबा एसओपी डिक्लेअर केलें आनी एसओपी लोकांक सांगलें जाल्यार लोकूय हेचेर समाधान जातलें आनी लोकांक कळटलें कितें आमी कितें फॉलो करप आनी कशें कितें तें सगळें कळटलें